फातोडेच्या रवींद्र भवनाची सापूस दशा जाल्या, वंटीचे कपचे गेल्यात, टॉयलेटीच्यो भोयो भोयो जाल्यात, बल्ब ना, लायटीचे बटन मोडल्यात, स्लॅबाचो कुडको केन्नाय कोसळूंक शकता. फातोडेचो आमदार मंत्री विजयान भवनाचे इन्स्पेक्शन केलें. GSIDC कडच्यान काम बेगीन करून घेवचें म्हूण ताणें मुख्यमंत्र्यांक नोट बरयला. फातोड्डेचे रवींद्र भवनाची ही बिल्डिंग कला संस्कृतीक कार्यावळीचे हे दक्षिण गोंयांतले मुखेल केंद्र. सेगीत बिजी, मात पळयात दशा कशी जाल्या ती. बिल्डिंग तशी पोन्नी न्ही, मात पळयात वंटीचे कशे कपचे गेल्यात, कांय कडेन वंटीक वेरो गेल्यात, टॉयलेटीचे तर भोयो भोयो जाल्यात, बल्ब ना, लायटीचे बटनूय गेल्यात. थंयचो आमदार विजय सरदेसायक निमाणें स्वता लक्ष घालचें पडलें. इंटरनॅशनल फिशरीज फेस्टिवल ह्या रवींद्र भवनात जावपाचो आसा. ताचे पयलीं खंय सगळे जाग्यार घालूंक जाय. इंटरनॅशनल फिशरीज फेस्टिवल जाता ताजे पयलीं तरी म्हाजे आतां बरे इंटरनॅशनल लोक येताले. टॉयलेटाक थंय मनीस जाणीन दवरतात, दिसाक 4 मनीस थंय बसून काल हांव गेल्लो इन्स्पेक्शन करपाक, उगीच अशें ऑफेंड. कित्याक तियात्रांक वता तेन्ना सारकी घाण मारता थंय. सांगलें कितें करतात तुमी? So it requires some sort of 5 years बरे सारखे neglect. कांयच करूना इन्फ्रास्ट्रक्चर the government and वयल्यान कॉलेज जावपाक उरना. हांव पडटलें एक दीस हँड ओवर तें सगळें बरें आहा. एक विजिलन्स केस आहा रे आदली, ती आतां विजिलन्स केसाची एक्सक्यूज दिता. कोणाची आसूं रे, विजिलन्स शूड डिसाइड, इट डजंट मेक यू स्टॉप डुईंग. करेक्ट ना, बट ते बरें रे, ते लास्ट टाइम आतां तुमी कितें काडपाचें एक्सप्लेनेट हांवें तेंका डायरेक्ट नोट घाला सीएम की GSIDCन तें काम करचें, जी केस आहा ती तूं बेगीन डिसायड कर आनी एक्चुअली कर, काम जावंक जाय. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. आदी नंदीबैल दारामुखार आयलो काय भुरग्यांची गर्दी पडटाली. हालीं हे नंदीबैल चुकून दिसतात. निकतोच असोच एक नंदीबैल साश्टीत आमकां दारांनी भोंवतना मेळ्ळो. ताची भटकंती सुरू जाल्या कर्नाटकांतल्यान. फामिलीचे दायज सांबाळूंक म्हूण खंय तो बैलवालो दर वर्सा 2-3 म्हयने नंदीबैलाक घेवन भोंवता. ताणें बैलाक बऱ्यापैकी शिकोवन तयार केला. खंयसून येयला ती? म्हणजे मल्लापूर कर्नाटक. आनी कितले दीस जाले गोंया आयला? महिना जाला चलत रावता. कित्याक लागून येवन पुरो पासून आसा, आमच्या आजोबा पासून अशी नंदी घेवन पयलीं पासून भोंवता. आनी कितले पयशे मेळटा तुमी? कोण दिले 5 रुपया 10 रुपया, कोण 2 रुपया. ती खुशी जबरदस्त ना, खुशी मध्ये दिता. आता हे चडशे दिसना न्हू. चढ ना बाबा, पयलींचे चढ असलेले बैल, पहिले ओल्लोले बैल असलेले, पहिले अंगावर नाचयतले, राम सीता आणि गाय असता बैलाची लगीन लायतले राम सीता. आता पयलींची लोक ना न्हू, जाणटे जाले सगळे, पुरोची लोक ना. आता भुरग्यां सगळी स्कूल घातले. आमी केन्ना तरी 2 महिना 4 महिना भोंवता. चलो परत गावा वयता. होय, देव नंदीबैल म्हणले देव ना, कोंकणाचे देव. ते हनुमान, ते शंकर, गणपती, नंदीबैलाचे. आम्ही वर्सा एक पावटी भोवता. ती लहानपासून शिक्षण. धीमी घाल मला पात्रांक नंदी बरे माग म्हणून फड तेव्हा पाया पडून दाखवे. धीमी घाल साहेबाचे नाव घेऊन झेडू पाव म्हणून. घेऊया एक ब्रेक.